आमच्याकडे यावर रचनाचं बिरशिंदा राती अकस्मात भरपूर पावस पडल्या कारणान हांगासर तिस्क उजगांव टाकीवाड्याचेर हे एका घराचे फुडलो जो भाग जो आसलो जो कंस्ट्रक्शन केल्लो तो कोसळ्ळो आनी दुसऱ्या घराचेर पडलो आनी जेणे करून तो प्रदीप पाल म्हणटा तेका नुकसाण जाली आनी जेची फुडल्यान जी लँडस्लायड जाल्या तो सुरेश सोनार हेज्या बी तेका बी नुकसाण जाल्या पूण त्याच बरोबर आतां तेज्या घराकूय मोठो धोको जाल्लो आसा। दुसरी गोष्ट म्हणजे सिद्धेश्वर नगर हांगासर ते हेजेर आमचे कविता हिरेमठ हेज्या घराचेर रेहना बानू हेची जी रिटेनिंग वॉल ती टोटली सगळी कॉलेज सोडून तेज्या घराचो फाटलो भाग जो आसा तो सगळो मोडला आनी तेका बऱ्या प्रमाणात नुकसाण जालां। आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे ते रेहना बानूचो जो पळय तो हे कोसळ्ळा आमचे रिटेनिंग वॉल कोसळ्ळा जेणे करून तेज्या घराक सध्या धोका जाला की ते जर बेगीन जर बांदले ना जाल्यार तेजे बी ते फुडली भाग कोसळून ते घरूय कोसळूंक शकता। आनी तिसरी गोष्ट म्हणजे हांगासर ती लक्ष्मी वर्सेकर हेज्या घराच्या फुडलो जो भाग जो आसा तो मोठ्या पावसाक लागून तो कोसळ्ळा आनी ते मंजिलकर म्हणटा तेज्या घरा कडेन तेज्या घराचेर वचून पडला जेणे करून तांकां दोगांयकूय नुकसाण जालां। ह्या संबंधीची माहिती जी आसा ती हांवें आमच्या आमदार बाब विश्वजीत राणे हांकां कळयल्ली आसा। तेंच्यांनी ताबडतोब हेची दखल घेवन आपूण सांजचो हांगासर येतलो म्हटलां आनी तांकां मदत करुया अशें बी सांगलां। शिवाय दुसरी गोष्ट म्हणजे ह्या संबंधीची माहिती हांवें हेका बी कळयल्या डेप्युटी कलेक्टर फोंडा डेप्युटी कलेक्टर हेका कळयल्या PWDचो आमचे ते इंजिनियर JE बी आसा तांकां बी कळयल्या जेणे करून तांकां खंय ना खंय तरी रिलीफ मेळपाक जावो आनी ह्या संबंधी तेजेर कितें तरी तोडगो काडपाक जावो। तुमी इन्स्पेक्शन केला वचून? हांव आयज सकाळी फुडें म्हाका जेन्ना ही बातमी जेन्ना कळ्ळी तेन्ना ताबडतोब हांव थंय गेलो आनी त्या इन्स्पेक्शन बी केलें पळयलें जाल्यार ते सद्या ते पळय टाकीवाड्यार जे आहा ते सामके डेंजरस पोजिशनान आहा की तेगेलो तो उंचाचेर घर आसा आनी सकयल दुसरी बाकीची घरां आसा आनी ते सगळें कोसळ्ळां आनी जर पावस जर असोच जर चालू उरलो जाल्यार तेजें ते वयलें घरूय बी सकयल कोसळून येवपाची शक्यता आसा। रातच्या 12क न्हू फाटल्याचे दड आसलेले ते कोसळ्ळे म्हणल्यार उदक बी भितर येयली वासे रीप सगळी नळे बी सगळी फुटली आनी न्हिदलेले आसलेले आमी आनी म्हणल्यार म्हजें नांव म्हणल्यार बी 3 लाख सुमार म्हजे लॉसान गेला आमी आनी म्हाका फाटल्यान फुटल्यान कोण ना म्हजे घोव बी ना म्हाका म्हजे एकटो चेडो आसा म्हजो चेडो शिकता तेजे बी शिक्षण आसा तो एग्रीकल्चर BSc एग्री करपाक लागला तेजे आतां फायनल इयर आसा आनी म्हाका फाटल्यान कोणाचे आधार ना हांव एक फुलाचें दुकान दवरून हांव जीवन जगपाक लागला। आमचे हे रातची ते अचानक पावस येयले अचानक कोसळून गेले। कितल्यांक अंदाजे? रातची 4 सुमार गेला सर। सकाळी 4 सुमार। ओके कोण इंजर्ड हा बी? ना आमगेलो कोण स्पेसिफिक काही येलो काय पूण लॉस जालो? फुल लॉस जाले आमगेले। सो घरान तुमके कितें आयल्या? क्रॅक केला भितर उदीक भितर येता क्रॅक केल्ला? क्रॅक केल्ले
भुरगो रातची लगी गेलो पळय रातची पळयलो ते सगळं कोसळून गेलो भुरगो मोला सो ते सकल कोणाच्या घरार पडला त्यांच्या घराक मातशें डॅमेज जाला त्यांचे जाणटेले घराक कोणाक सांगला बीन तुम्ही पंचाक बीन एका डांगी सांगलेले आसा येऊन पळोवन गेला तो ओके तुमचे नाव कितें मनोहर मारुती दोत्रे मनोहर मारुती दोत्रे ईश्वरनगर उजगांव हांगा राती जो मुसळधार पावस पडलो ताका लागून कविता हिरेमठ यांच्या घराक फाटल्यान आशिल्ली जी रिटेनिंग वॉल आसा ती कोसळलेली आसा आनी एक भिंतीक एक मोठो बुराक पडलेलो आसा तशेंच हे घर कोसळपाच्या मार्गार आसा सो सरकारान हेची दखल घेवन आर्थीक मदत करची अशी मागणी त्यांनी केल्ली आसा त्याच बरोबर हांगसरल्यान एक 50 मिटराचेर आशिल्ले मनोहर दोत्रे यांच्या घरा फुडले एक रिटेनिंग वॉल कोसळलेली आहा सो हांगा उजगांव परिसरांत सिद्धेश्वर नगर तशेंच टाकीवाडा हांगा मोठ्या प्रमाणात 3 घरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाल्लें आहा उजगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी।